Yeah. लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्या भाजप उमेदवारांची 5 नांवां निश्चित जाल्यात। प्रदेश भाजपा कडल्यान ही 5 नांवां केंद्रीय नेतृत्वा कडेन धाडटले। भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांचे बसकेत निर्णय जातलो आनी तातूंतल्या एका नांवार मोर बसतलो। सोमारा धारबांदोडा उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार 7:45 वरांच्या सुमाराक एक भिरांकूळ अपघात घडलो। दुचाकी चलोवप्याक स्पीड ब्रेकराचो अंदाज येवंक नाशिल्ल्यान ताचे गाडये वयलें नियंत्रण सुटलें। दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ली निफा फर्नांडीस ही बायल उसळून पडली आनी तिका दुर्दैवी मरण आयलें। जाल्यार दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जालो। ह्या रस्त्यार अपघाताचे सत्र सच्चेत जाल्ल्यान मंगळारा लोकांनी रस्ता रोको आंदोलन केलें। सोमारा धारबांदोडा जाल्ल्या अपघातान एकट्या चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। स्पीड ब्रेकराचे धवो पेंट नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक ताचो अंदाज येवंक नाशिल्लो। ह्या फाटभुंयेर धारबांदोडेच्या थळाव्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करपाचें थारायिल्लें। पूण भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंते आनंद वागुर्मेकर हांणी थळार वचून पळोवणी करून बेगोबेग स्पीड ब्रेकर आनी लायटीचो विशय सुटावे करतले अशें आश्वासन दिले उपरांत रास्ता रोको आंदोलन फाटीं घेतलें। वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान अयोध्येक वचपी आस्था ट्रेनीक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी बावटो दाखयलो। अयोध्येक रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक ही ट्रेन खासा सरकारान चालीक लायल्या। ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार तशेंच संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय रेल्वे मंत्रालया कडल्यान अयोध्या दर्शना खातीर खासा 200 रेल्वे चालीक लायल्यात। मडगांव नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर बबिता सदानंद नायक हांची बिनविरोध निवड जाली। उपनगराध्यक्ष पदा खातीर निवडून आयिल्ल्यान बबिता सदानंद नायक हिणें मडगांवचे नगराध्यक्ष तशेंच आमदाराचे उपकार केले।
शिरोडेचो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावला. 7 कोटी मोडून बांदिल्ल्या ह्या बस स्टँडाचो कांयच उपेग ना अशें थळावे सांगतात. ह्या जाग्यार आनी हेर कसलोय प्रकल्प उबारचो जशें की मैदान वा सेंटर अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. कोळम काणकोण हांगा एका नागरिकाक मरण आयलें. 71 वर्सां पिरायेचो क्रिस्टोफर विलियम्स हो मनीस युकेचो नागरीक आशिल्ल्याचें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासणेंत कळ्ळां. तो काणकोणा भाड्याच्या रुमांत रावतालो. पुलीस फुडलो तपास करतात. मंगळारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत गणेश जयंती निमतान गणेश जल्म पाळणे सुवाळो आनी हेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालें. शेकड्यांनी गणेश भक्तांनी विघ्नहर्ता गणपतीचें दर्शन घेवन आपली सेवा अर्पण केली. सोमारा वास्को कार्निवाल जालो. ह्या वेळार लोकांनी व्हडा उमेदीन कार्निवाल पळोवपाक गर्दी केल्ली. टिकाऊ उदरगत आणि लोकांच्या बऱ्या खातीर सरकार PM सूर्यघर ही फुकट वीज येवजण सुरू करतात. ह्या प्रकल्पात 1000 रुपयां परस चड गुंतवणूक केल्या. 75 कोटी रुपया दर म्हयन्याक 300 युनिटां मेरेन फुकट वीज दिवन 1 कोटी घरांक वीज पुरवण करपाचो हेतू आशिल्ल्याची घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली. सौर उर्जा आणि टिकाऊ प्रगती वाडोवपा खातीर ही येवजण आसा. तेन्ना सगळ्या गिरायकांनी खासा करून तरणाट्यांनी येवजण लोकां मेरेन पावोवन वीज पुरवण घटमूट करपाक म्हत्व दिवचें असो उलो लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोंयामदी म्हादेश उदकावेल्यान सुरू आशिल्लो वाद समजिकायेन सोडयतले असो विश्वास म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे अध्यक्ष PM स्कॉट हांणी उक्तायलो. राजधानी पणजेंत जाल्ल्या म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे पयले बसके उपरांत ते उलयताले. स वर्साच्या चेडवाचें अपहरण करून ताका जिवेशी मारपाचो धक्कादायक प्रकार मोरल्या सत्तरी घडलो. ताचे तकलेर फातर मारिल्ल्यान चेडूं गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला. दुबाविताक पुलिशेन अटक केल्या. काँग्रेसीचेर निंबून रावनासतना लोकसभे खातीर आम आदमी पक्षान आपलो उमेदवार निश्चित केला. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस हो दक्षिण गोंया खातीर आपाचो उमेदवार आसतलो. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान सांगलें. इंडिया आघाडीचो फुडार लक्षांत घेवनूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन वेंझी वेगसानूय ह्या निर्णयाक येवकार दिला. आरजी फाटल्यान आतां आम आदमी पक्षानूय लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर केल्या. मात काँग्रेसीची अजूनय चर्चाच. आम आदमी पक्षान जरी आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केलो तरी गोंयचे दोनूय खासदारकेचे सीट हे काँग्रेसीचेच. अमित पाटकराचो दावो.
महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री काँग्रेसीचे फुडारी अशोक चव्हाण हांणी सोमारा राजीनामो दिल्लो. भाजपात प्रवेश करतलो काय प्रश्न विचारल्यार तांणी आपली फुडली भूमिका स्पश्ट ना अशें म्हणिल्लें. मात मंगळारा दनपारां आनी तांच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो. वास्को स्वतंत्र पथ रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या मैदानात फूड कोर्ट येता. ह्या फूड कोर्टाक काँग्रेसीचे फुडारी नाझीर खान हांणी विरोध केला. भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ल्या ह्या मैदानाचेर फूड कोर्ट नाका, तो दुसऱ्या सरकारी जागेत व्हरचो अशी मागणी तांणी केल्या. जाल्यार ही सुवात वापराविणे पडून उरिल्ली म्हणून थंय फूड कोर्ट हाडपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कुडचडे काकोडा कोयर विलो प्लांटाक भेट दिली. कोयराचो वेवस्थीत विलो लायत जाल्यार उर्जा निर्मिती सिमेंट तयार करपाक लागपी घटक तयार जावंक शकता अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां. ह्या प्रकल्पाचें काम कशें चलता तें पंचायत तशेंच नगरपालिकेनी पळोवचें. कोयराचो विलो वेवस्थीत लावन गोंय नितळ दवरप म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां. सोनसोड्यावेल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून विंडो सिस्टमा वरवीं सारें तयार करपा खातीर मडगांव पालिकेन कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड बांदली. पूण मडगांव पालिका सोनसोड्यावेलो कोयर साळगांव आनी कुडचड्यार व्हरता अशें आयकुपाक आयलां. तुमकां हो कोयर साळगांव आनी कुडचड्यारूच व्हरपाचो आशिल्लो जाल्यार कोट्यांनी रुपया मोडून प्लॅटफॉर्म आनी शेड कित्याक बांदली असो प्रश्न शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो पुतिनोन केला. दुऱ्याची कोण धावेच तार सोपतली हांगा मंगळारा पुरण उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंय विद्यापीठ महाविद्यालयाच्या तशेंच मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी रोप लायले आनी 20 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ली पुरण शेती परतून चालू केली. पुरण शेत परत एकदा म्हादय न्हंयचे देगेर पिकचे, विसरायर गेल्ले तिचे वैभव परत एकदा तिका मेळचे, तशेंच नवे शिक्षीत तरणाटे पिळगेक ह्या पारंपारीक शेतांचे म्हत्व कळचें ह्या हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ भूषण भावे, राज्य जैवविविधताय मंडळ वांगडी सचिव डॉ प्रदीप सरमोकादम, पुरण शेत पुनर्निर्मिती मुखेल अन्वेषक डॉ प्रकाश पर्येकर हे हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. मंगळारा दनपारां ते आबुधाबीत पावले. 14 फेब्रुवारीक जावपी दुबयतल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनात ते संवसारीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतले. तशेंच आबुधाबीत बांदिल्ल्या हिंदू देवळाचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले. उगवेच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयावेल्यान थळाव्या लोकांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेराव घालो. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक त्रास जाता. 2 वर्सां जाली उगवे गांवचे लोक सर्व्हिस रस्त्याची मागणी करतात, पूण प्रशासनान तांची मागणी काना मनार घेवंक ना. ताका लागून हे लोक सामकेच तिडकले. कोंकण रेल्वेन ह्या वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात तिकीट नाशिल्ल्या 9,548 प्रवाशी धरून सुमार 2.17 कोटी रुपया वयर दंड वसूल केला. तिकीट नासतना प्रवास करप हो एक गुन्यांव जावन आसा, तेन्ना अशा पद्दतीन प्रवास करचो न्हय अशें आवाहन कोंकण रेल्वेन सगळ्या प्रवाशांक केलां. गोंयचें पयलेच शेतकी धोरण मार्च 2024 मेरेन तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिली. सोमारा शेतकी खात्यान हें धोरण तयार करपाक नेमिल्ल्या खासा 5 समितीची बसका शेतकी मंत्र्यांकडेन जाली. ह्या वेळार ह्या समितीन आपले अहवाल सरकाराक सादर केले अशी माहिती खात्याचे संचालक नेविल अल्फोन्सो हांणी दिली. आयच्या काळात ChatGPTच्या वापरात वाढ जावपाक लागल्या. मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक थारू येतात, कारण ChatGPT जरी खूप फायदेशीर असलो तरी या माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक माहिती चोरयेक वचना मू असो प्रश्न उप्रासता. मात जे लोक ChatGPT वापरतात तांच्या बाबतीत आता डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक माहितीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मळावयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या तशेंच सकयल्ल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता.
बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचोय आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाट्या दुयेंती चड पळोवपाक मेळटा. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारके दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, गुंवळ्यो, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.